आमी नॅशनल रिवर जे आता फॉर एग्जाम्पल आय विल गिव यू साल रिवर जी आसा इज टोटल कंटॅमिनेटेड. आता ही कंटॅमिनेशन कित्याक जालें, सगळ्याचे घाण जे आसा ती साल रिवरान वचपाक लागली आनी त्या खातीर आमी जेन्ना ग्रीन टेबलार सांगलें की आमी सगळी निवळ करता, त्या खातीर आमी प्रोजेक्ट केलो सिवरेज डिपार्टमेंटांतल्यान. आतां सिवरेज डिपार्टमेंटांतल्यान प्रोजेक्ट करून सुद्दां ती डिजल्टींग केले शिवाय जें कितें थंय बुडटा बी, म्हणजे कोलवा जे बुडटा किंवा आमच्या विजय सरदेसायच्या फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना कोलवा वता थंय रायट सायडीन बुडटा, हें सगळें जर जातलें जाल्यार आमकां डिजिल्ड करून दोनूय सायडीन रिवर बांदून घेवपाक जाय. वी हॅव टू मेक अ सर्वे, प्रॉपर सर्वे आनी डिजल्टींग. आनी जो पर्यंत खूब जाणां दिसता कॅसिनो खातीर आमी डिजिल्ट करता. आनी दुसरो म्हणजे एज पर आमचो जो नवो MOU जाला ते ऑल रायट्स आर विथ अस. आनी त्या खातीर पयली मिटींग पयर माननीय आमदार चर्चिल आलेमांव आनी नितीनजी गडकरीन साल रिवर विशीं जालो, जो पयलो फावटो कोलवेच्या वेर्णाच्यान कोलवे आनी कोलवेच्या वेर्णाच्यान मडगांव फीश मार्केट आनी फीश मार्केटा कडच्यान कोलवा हो जो फाटो आसा तो आमी पयलो घेवपाचो ठरयलो. आनी त्या खातीर पयली मिटींग पळय दिल्लीक जाली. हांव वचून आय हॅव गिवन हिम अपॉयंटमेंट अलॉंग वीथ ऑनरेबल मिनिस्टर नितीनजी गडकरी. लोकांनी एक लक्षात दवरचें की रिवराचो जो मेन म्हणजे कितें लोकांक कितें दिसता की आमी रिवर जो आमी MOU करता ताका लागून आमच्यो रिवर वतल्यो, तशें कांय ना. म्हाका पर्सनली नितीनजी गडकरीन सांगलां सगळ्यो NOC म्हणटा त्यो आमी घेवपाच्यो. दुसरी गजाल, जेन्ना तांकां थोड्या गोश्टीक ती जाय जाल्यार तांकां यूज करपाची. खूब जाणां दिसता आमी कोळसो व्हरतले. म्हाका अशें आसा, बंद करून कोळसो जर खंय व्हेलो जाल्यार कोणाक कितें नुकसान जाता. जो रोडान वता तो हेचो जाता, व्हेलो जाल्यार व्हरपाचो तर प्रश्नूच येना. कितें एट दीस स्टेज कोळसो MPT घेवपाचो बंद जाल्लो आसा. म्हाका दिसता 8 काय 9 बोट्स हॅव कम इन द हे आनी दे आर वेटींग फॉर गिवींग क्लियरन्स. आज पसून तांकां क्लियरन्स ना, डॅमरेज चार्जीस ते भरीत आसा. आनी पोल्युशन बोर्डान जो पर्यंत तांकां क्लियरन्स दिना तो पर्यंत ह्यो गोश्टी जावंक शकना. आनी त्या खातीर हांव लोकां कडेन मागतां की आमच्यो नदयो ज्यो आसा त्यो डिजिल्ड करपाक जाय.